Argan tuka sumian Jesu, hoglap tuka sumian Jesu. Jesu Kristaच्या नावान मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां स्वागत सुस्वागत. जेजूच्या स्वर्गारोहणाची दाबाजीक परबेची वाचपाच्या नियाळाक. आज ही परब आमी आचरण करता. मेची तारीख 12. एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस्पर बापा तुका अर्गां होगळाप आनी वाकाणे दिता. तुझ्या नावाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्थ आमी आयकुचे वखता. ह्या सुवार्थेच्या आशिर्वादान बेसावान तूं आमकां बोर. ही सुवार्थ आमकां पेकोवन हाडून मात्र न्ही, जेजू साक्षान जियोंक आमकां कृपा दिवं दी. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. घेवया आमी पयलें वाचप धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांतले 1:1-11. म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागांत ए थियोफिला, जेजून आपलें काम सुरू केलें तवळतावन ताका सरकार उबारलेलो तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्र आत्म्या मरिफात आपणे विसून काडलेल्या धर्मदूतांक ताणें शिकयल्ल्या सर संगती विशयान हांवें बरयलां. आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवान जाला म्हूण सभा रुजवात्यांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें. 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशयान तांच्या लागीं उलयलो. एक फावटी ते सांगाता वेळल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सरन वचनाये बगार बापान बसयल्ल्या देण्याची वाट पळोवन रावचे म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली. आनी ताणें म्हळें, त्या बसवणे विशयांत म्हज्याच तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां. जुआवन उदकान स्नान दिलें, पूण तुमी आनी थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात. अशें धर्मदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले, सुम्या ह्याच काळार तूं इस्रायलाचें राज्य पुनर्स्थापीत करतलोय? पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय, पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत, सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पंथातावन पोन पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. ताणें इतलें सांगून जातच ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एक कुपान लिपयलो. अशें सडत वेताना आनी ते आनीकय मळबाकस दिश्ट लावन आसतना धवे वस्तूर न्हेसलेले 2 जण एकाच सणे तांच्या सरशीन उबे जाले. ते म्हणाले, गलिलियेच्या मनशानो, तुमी अशें मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो तुमच्या मदलो वयर उखून व्हेला तो जेजू, जसो तुमी ताका सर्गाक सोडून वेतना पळयला तसोच परत्यान येतलो. अंतर्गीत कीर्तन 40:7. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता. तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर सडत वेता. सुमेस्पर जानो ताळयो पेटा. बोबाट मारून देवाक जैता गीत गाया. अत्युन्नत देवाची भिरांत आमकां आसूंक जाय, कित्याक अबळे प्रितुमेचो अदीक वर्तो राजातो. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता. तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर सडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता. तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर सडत वेता. आमच्या देवाक वंदिया ताका वाकाणा. आमच्या रायाक अर्सिया ताका वाकाणा. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता. तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर सडत वेता. अख्खे पृथ्वीचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणायेन ताची कीर्त गाया. जनांगाचेर सर अधिकार ताणें घेतला. आपल्या पवित्र सिंहासनार ताणें बसका घेतल्या. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता. तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर सडत वेता. सा पावलून एफेस घरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. आवास्वर 4:1-13. भावां भयणीनो, सुम्या खातीर बंदिवान जावन आसलेलो हांव तुमच्या लागीं हे बरी प्रार्थितां. तुमची जिणी देवान दिल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं. सदांच लानवीक, बोळी आनी सोंसणीक जावन चला. एकामेकाचे चड उणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरात. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यांत एकामेकांतय समाधानान जियोवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यान आटापला एकच बरवसो, तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सकड एकच कूड जाल्यात.
तुमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी, एकच भावार्थ, एकच पवित्र स्नान, एकच देव, तो एकलोसो समेस्तांचो बाप, सकळां प्रास तो व्हरतो, तो सर्व मुखांतर वावुरता आनी समेस्तांतय जियेता. तरी पूण आमच्या मदल्या हर एकल्याक क्रिस्तान दिल्ल्या मापान देवाच्या विशिश्ट देण्याचो वांटो लाभला. पवित्र पुस्तक म्हणटा तो वंश सोडलो तेन्ना ताणें आपल्या जैताच्या परिवारान कैद्यांक व्हेले आनी लोकांक देणी दिली. तो वंश सोडलो म्हळ्यार अर्थ कितें? तो पयले धरणीच्या गर्भांत वा पाताळाक देवलो म्हूण अर्थ न्हय. अशें सकला देवन तो सर अंतराळा वयर सोडून सगळी सृश्टी बरोवंक पावलो म्हूण जालें. ताणें लोकांक देणी दिली, थोड्यांक धर्मदूत जावचें, थोड्यांक प्रवादी जावचें, थोड्यांक सुवार्थेगार जावचें, थोड्यांक सभांचे गवळी आनी शिक्षक जावचें देणें. देवाच्या लोकांक क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे सेवेक मणियारपण दिवं स्वताचो शेवट. अशें देवाच्या पुता थंय भावार्थ दवरलेले वरवीं आनी ताची गूण जाणवाय जोडलेले वरवीं आमी क्रिस्त थंय शेवटी एकवटाव, एकवटून जाणटी जाताव, जाणटी जावन क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेचे भोरतेक पावताव. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तेचो अंत्य. आवाजवर 16:15-20. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सर रस्त्यांक सुवार्ता परगट करा. जो कोण सतमानिना ताचेर केस्तीचें फर्माण पडटलें. सतमानतल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सरप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय वीक बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां ते बादाक जावचें ना. आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सुमया जेजूक सरगार उबारून घेतलो. थंय देवाच्या उजवे कुशीन ताणें बसका घेतली. पूण ते 11 जण भायर सावन वचून सगळ्यांक प्रसंग करूंक लागले आनी सुमी तांच्या सांगाता वावुरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या खुणांनी ताणें तांची शिकोवणू थीर केली. जेजू क्रिस्तांतय मोगाच्यो भाव भयणीनो, जेजूच्या स्वर्गारोहणाची परब आमी आचरण करता. वर्ती आनी एक परब आमकां प्राचित सकाळ, आमी निमणो हप्तो, पुनर्जीवनपण फेस्त पास्कांचे, ताजे उपरांत पास्कां सकाळ, गेल्या त्या आयतारा 6 आयतार आनी आज ह्या जेजूच्या स्वर्गारोहणाची परब आनी येवच्या आयतारा पेंतेकोस्ताची परब आमी आचरण करता. जेजूचे स्वर्गारोहण आमकां भरवोसो. जेजू जिवंत जाले उपरांत 40 दीस ह्या संवसारांत तो आसुल्लो आनी शिश्यांक तांचो भावार्थ तो घट करी लागलो. आनी आयचे पयल्या वाचाप आमकां सुमयेच्या स्वर्गारोहणाच्या परबेची झळक दिता. पयलो ग्रंथ लुकान बरयल्लो जावन आसा, लुकाचो वांचेल. दुसरो ग्रंथ धर्मदूतांची कृत्यां, आनी तेंचो तुमी हांगा प्रस्तावनांत पयल्या उतरांनी तुमी आयकले. ताजे उपरांत धर्मदूत जेजूक सवाल विचारतना, सोम्या ह्याच काळार तूं इस्रायलाचें राज्य पुनर्स्थापीत करतलोय? पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय, पूण तुमचेर पवित्रत्व येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. जेजू सांगना, तांकां सांगता तुमकां पवित्रत्व येताना तेन्ना बळ मेळटलें. पवित्रत्व शिसांचें बळ जावंक पावलो, मिसावांचें एक सकत जावंक पावलो आनी सगळी तांची सुवार्ता पवित्रत्वाच्या बळान ते करूंक लागले. त्या खातीर आज आमचेरय तो पवित्रत्व आमकां देवान फाटायला दिला. त्या पवित्रतेच्या सक्तेन आमी जिवंक आसा. त्या खातीर वेळ घडी समजून घेवचें, अंत आयलो तशें जालें अशें जालें म्हणून जिवचें न्हय. भगार सुमेची उतरां पवित्रत्म्याच्या सक्तेन आमी जिवंक आसा. त्या खातीर तो सांगता, तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात आनी हे शीस साक्ष दिवंक तांकां देवान सकत दिली. आनी थंय जावन तो सर्गार सोडून गेलो तें दृश्य आमी आयकलें. आनी ते सर्गार सोडून हेचें दृश्य पळयलेलें.
थंय 2 जण तांकां सांगा लागले, जावं बरो देवदूत गलिलेच्या मनशानो तुम्ही अशे मळबा दीस लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तो जेजू जसो तुम्ही ताका सर्गाक सोडून वेतना पळयला तसोच तो परत्यान येतलो. आमची सगळी तयारी ताच्या परत येण्या खातीर. आनी आयच्या आमच्या अंतर्गितांतय आमी आयकलें तें किर्तन संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चडटा, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर सडत वेता. 47 किर्तन तुम्ही थोड्यो भेटून देवाक बोबाट मारून जैता गीत गाया. देवाची बिरान तुमचे थंय आसूंक जाय. तो संतोषाच्या उद्गारामध्ये सर्गार चडटा, तो प्रितुमेचो राजा आनी तो सर जनांगाचेर अधिकार तो चलयता. पवित्र सिंहासनार तो बसला. त्या खातीर आमी ताका अर्गां होगळापांनी वाकाणी दिवंक जाय. दुसऱ्या वाचपान आमी आयकता हांव सरकार आपल्या उजव्याक ताका बसयलो. एफेसकारा बरयलें पत्र 2 वाचप. क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेच्या भरतेक आमी पावयतले आनी सांत पावलो सोबीत रितीन सांगता हांगा आमी कशें आमची जिणी जियेजय म्हणून. आमकां एकल्यांक आपोवणें मेळना. तें आपोवणें आमी क्रिस्ताच्या मेटांनी क्रिस्ताक सहज जाल्लें जायचें. त्या खातीर तो सांगता सदांच लानवीक बोळी आनी सोंसणीक जावन चला. हें गरजेचें आमकां क्रिस्ती भावार्थ्यांक. आनी एकामेकाचें सोडून आसल्यार सुदारसून व्हरा. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यांत एकामेका थंय समाधानान जियोवन हो एकवट सांबाळून प्रयत्न करा. जशें पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सकड एकच कोड जाल्यात, तुमकां सुमेस्ताक आसा एकच सोमी, एकच भावार्थ, एकच पवित्र स्नान, एकच देव तो सुमेस्ताचो बाप सकडां प्रास व्हरतो, सर्व मुखांत वावुरता, सुमेस्ता थंय जियेता. म्हणजे तो आमकां चलयता. ताजे उपरांत आमी पळयता क्रिस्ता विशयान तो सांगता तो वंश सोडलो तेन्ना ताणें आपल्या जैताच्या परिवारान कैद्यांक व्हेलें आनी लोकांक ताणें देणी दिल्यो. म्हळ्यार कशें आमकां देवाच्या विशिश्ट देण्याचो वांटो लाभला की म्हणल्यार पवित्र पुस्तक सांगता. आनी तो वंश सोडलो म्हळ्यार कितें? तो पयलें पाताळाक देंवलो, ताजे उपरांत ताका देवान वयर उबारलो आनी त्या क्रिस्ता मरिफात एकल्यांक एक देणें मेळटा. कसलें मेळटा? थोड्यांक देवदूत जावचें, प्रवादी जावचें, सुवार्थेगार जावचें, सभांच्यो गोळी जावचें, शिक्षक जावचें, हें सकट मेळटा. देवाच्या लोकांक क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे सेवेक मणियारपण दिवचो ताचो शेवट. आमकां एकल्यांक एक मणियारपण ताणें दिलां. तें मणियारपण आमी जावं बरो क्रिस्ती कुटुंबान आमच्या बावतिस्माद्वारे त्या मणियारपणाक सहज जाल्लें जिवीत आमचें जायचें. आनी तशें आमी कितें जातलें क्रिस्त थंय शेवटी एकवटतले कशें पळया. अशें देवाच्या पुता थंय भावार्थ दवरलेल्या वरवीं आनी ताची गोड जाणवाय जोडलेल्या वरवीं आमी क्रिस्त थंय शेवटी एकवटता. एकवटून जाणटी जाता. पळय कितें आमी एकवटतान मेळटा? जाणटी जाता. जाणटी जावन क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेचे भरतेक पावता. खंय मोगाचे भोव म्हणून तो शेवट आमची आशा जावन आसा. आनी हेच्या वांजेलांत आमी आयकलें. ह्या वांजेलांत मार्काचो वांजेल ताच्या शुभ वर्तमानाचो अंत्य आनी तो कितले सुबीत उतरां सांगता. पळय आज आमकां कसली पदवी दिल्या, कसलें बोळ आमकां ह्या सुवार्ते शुभ वर्तमानांत मेळटा, ह्या स्वर्गारोहणाच्या फेस्तांत मेळटा. जेजू आपल्या शिष्यांक म्हणालो संवसाराच्या सर देशांनी वचा आनी सर रस्नांक सुवार्थ परगट करा. आनी हें मिसांव ताणें तांकां दिलें आनी हें मिसांव पवित्र सभा मुंदारून आसा. जो कोण सतमानी ना ताचेर केस्तेचें फर्माण पडटलें. आमी सगळ्यांनी जी कोण कथोलिक क्रिस्तांव आसात आमी सतमानून जिवंक आसा. नाजाल्यार केस्तेचें फर्माण आमचेर पडटलें. ज्या कोणाक कळीत ना तांकां आमी परगट करूंक आसा. सतमानतल्यांक कसल्या अस्वराची पदवी मेळटली. कसली पदवी? पळय सतमानतल्याक हांव तूं सतमानताय आमी सतमानता तर ही पदवी मेळटा. म्हजे नवी ते देवसार सोडयतले, म्हजे नवी नव्या भासांनी उलयतले, म्हजे नवी स्वरपातान धरून शकतले, म्हजे नवी मारेकार कसले वीक बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां ते बादाक जावचें ना. म्हजे नवी पिडेस्त ताचेर हात दवर तांकां ते बरें करतले. म्हळ्यार जेजूच्या नांवान आमी सुवार्थ परगट करतना तांकां आशिर्वाद गूण जातले आनी जेजू तांच्या सांगता रावून वावुरता म्हूण सांगता पयसलो. अशें तांचे लागीं उलोवन जाले उपरांत सुमया जेजूक सरकार उबार घेतलो. थंय देवाच्या उजव्या कुशी ताणें बसका घेतली. पूण ते 11 जण भायर सरून वचून सगळ्यांक प्रसंग करूंक लागले. तेंच आमी धर्मदूताच्या कृत्यान पळयता. आनी सुमी तांचे बराबर वावुरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या कुणांनी ताणें तांची शिकोवण थीर केली. ताणें तांची शिकोवण थीर केली. त्या खातीर मोगाचे भाव भयणीनो आज देव आमची शिकोवण थीर करता.
आम्ही देवाची भुरगीं जावन जियेवया, देवाच्या संगी आम्ही जियेवया, देवाच्या कृपेन आम्ही जियेवया. ह्या स्वर्गावरणाच्या फेस्ता दिसा आमकांय सुमी अभिषेक करून दी. आम्ही कितें उतरां आयकल्यान त्या प्रमाणे जियो क्रिस्ताक साक्षावया. मात्र न्ही, आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या लोकांकी ह्या सुभावार्थान मुखार हाडूंक आमचे प्रयत्न ल्हान क्रिस्तांव समुदायाद्वारे, विविध संघटना समुदायाद्वारे आम्ही ते करूया आणि आम्ही भावार्थान जियेवया आणि क्रिस्ताक आमचो सोडवणदार म्हणून मानून घेवन त्याच क्रिस्ताच्या मेटान सोमकुया आणि एक दीस त्या क्रिस्ता सांगाता एक जावया. सर्वेस्वर बापा तुका गांवकळापांनी वाखाणी दिता, तुझ्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुझ्या स्वर्गारोहणाच्या फेस्ता आचरण करच्या वखता ह्या फेस्ताच्या आशिर्वादान आमकां तूं बरो. कितें आमी जें आयकलां ह्या सुवार्थेन त्या आमकां आशिर्वाद जावं दी. आमच्या जिवितांत आमी उपयोग करून जीव करपा मेळों दी. जेजूच्या नांवान आमी जैत जोडून, जेजूच्या उतरान, जेजूच्या रक्ताच्या सक्तेन आमी सुडका जोडून जीव करपा दी. आमचे अस्कत भावार्थ घट कर, आमची क्रिस्ती कुटुंबां बळवंत कर, आमचे भितरची पिडा शिडा अहंकार बंदपस बंदोडा पयस कर. ही सुवार्थ आयकुची हर एकली जेजू क्रिस्ताच्या नांवान गुण जावं दी. Touch, bless, heal for your glory. In Jesus' name I pray. Amen. 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 बाप फ्रँकलिन सोजो शिवमोगा दिसीस म्हज्या खातीर म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर मागा. आनी तशेंच मोगाच्या भोवणे विशेष मोगान आमी मागया. एलिसांव चलते आसा, एलिसांवचे रिजल्ट बरे येवन बरो गव्हर्मेंट आमकां मेळच्या खातीर देव आमच्या देशाचेर आशिर्वाद घालून दी म्हणून आमी कडिमीत नासतना मागया. दिव्यवाणी